गोवा पंचायती राज ॲक्ट विथ फुल टॅक्स जजमेंट हे पुस्तकाचे शुक्रारा न्यायाधीश एफ.आय. रिबेलो हस्तुकी प्रकाशन जालें. गोवा पंचायत राजाचे एमेंडमेंट्सांची म्हायती दिवपी तशेंच 1994 पासून आयज मेरेन पंचायत राजाचे वेगवेगळे 201 निवाडे केस स्टीची प्रकरणां ह्या पुस्तकांतल्यान मांडल्या अशी माहिती लेखक एस.एन. जोशी हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं कोड ऑफ कम्युनिटीची म्हायती दिवपी पुस्तक आपणे प्रकाशीत केल्ले अशी माहिती जोशी हांणी दिली. गोवा पंचायत राज ॲक्ट 1994 पास जालो. त्या ॲक्टाचे कितल्योश्योच अमेंडमेंट्स जाल्या, पूण एक कोणाक रेडी रेफरन्स जर जाय त्यो अमेंडमेंट्स जनरल पब्लिकाक अवेलेबल नाशिल्ल्यो. म्हणून आमी आतां कितें केलें, ह्या पुस्तकांत ह्या बुकांत आमी त्यो सगळ्यो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट केल्यात. ज्या ज्या जाग्याचेर जी सॅक्शनां अमेंड जाल्या, रिप्लेस जाल्या, ती आमी योग्य ठिकाणी घातल्या. त्या शिवाय त्या वांगडा आमी आनी एक केलां की 1994 पासून आज पर्यंत ज्यो हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान जजमेंट्स पास जाल्या ह्या इलेक्शना मे बी इलेक्शन्स मे बी एनी मॅटर्स ऑफ पंचायत इलिगल कन्स्ट्रक्शन डिस्क्वॉलिफिकेशन हे सगळ्यो जजमेंट्स एकत्र करून त्याचे कंपायलेशन केलां आणि ह्या बुकांत 201 जजमेंट्स आमी एकठांय कंपायलेशन करून अवेलेबल केल्यात. ऑलमोस्ट सांगता तुमकां फाटलें ऑलमोस्ट 1 वर्सा पेक्षा चड वेळ हेका लागलो की नॉर्मल इवन आमचें नॉर्मल काम म्हाका कमी करचें पडलें. आणि कारण ना जाल्यार ते सगळे जजमेंट्स एकठांय करप, तेच्यो हेड नोट्स बरोवप आनी तेतूंतल्यान ते सगळें उपलब्ध करून दिवप. इवन अमेंडमेंट्स आसा त्यो सुद्दां ओरिजिनल बुकाच्यो सॉफ्ट कॉपी करून आनी त्या सॉफ्ट कॉपी करून वर्ड फॉर्मात घेवन त्या उपरांत ते अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करपाक बरोच वेळ लागलो. जवळ एक 1.5 वर्स लागले ऑलमोस्ट. हेच्या पयलीं आमी कोड ऑफ कम्युनिटीत केला. कोड ऑफ कम्युनिटीची तीच परिस्थिती आशिल्ली, कितल्योश्योच अमेंडमेंट्स आयल्यो, ते बूक नाशिल्ले आनी त्यो कोवर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स आमी सगळ्यो इनकॉर्पोरेट केल्यो, तेजे जजमेंट्स अवेलेबल केल्यो आनी तेजो इफेक्ट असो जालो की आमी जवळ जवळ 500 कॉपीज रिलीज केल्यो पयल्या प्रिंटिंगाक. म्हणजे आज सगळ्याच्या सगळ्यो कॉपीज आज मार्केटांत ते बूक अवेलेबल ना.